मोटारसायकलींनी नुस्तें विकतल्यांक मडगांवां आरटीओन तालाव मारपाची ड्रायव्ह सुरू केल्या। मोटारसायकलींनी कमर्शियल बिझनेस करपाक शकनात म्हूण आरटीओ सांगता। सकाळ सावन एकाच ल्हान तस्तांत इल्लोसो बर्फ घालून दनपार मेरेन नुस्तें विकतात तें भलायकेक मारक म्हूण एक्टिविस्ट उलयतात। आरटीओची मोहीम खंय चालूच उरपाची। सोमारा सकाळ सावन आरटीओ ऑफिसरांनी मडगांवां ड्रायव्ह सुरू केली। पहिलेच दिसा 15 ते 20 जाणांक तालाव मारला। तालाव मारिल्ल्या गाड्यांनी कर्नाटक रजिस्टर मोटारसायकली मेळ्ळ्यात। आज आमच्या मारगांव असिस्टंट डायरेक्टर रोड ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटीन ड्रायव्ह स्टार्ट केल्या विथ आमचे फिश वेंडर जो आहे तो मोटरसायकली नुस्तें विकताय ते आनीक ही ड्रायव्ह स्टार्ट जाल्या ऑन द बेस्ड ऑन द कंप्लेन। हिंगा पणजे डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट तेणे मेमो काडला टू द असिस्टंट डायरेक्टर मारगांव साउथ एनफोर्समेंट विंग। कित्याक म्हळ्यार हे जो नुस्तें विकताय ते आख्या गांवांनी भोंवताय नुस्तें विकताय आनी 1 वर पासून विकताय नुस्त्या आनी जेन्ना ते 1 वर पासून विकताय नुस्त्या ते इल्लेशें जेल घेवन नुस्त्या तितून जेलांत घालून विकताय आनी हें एक्चुली हेल्था एकदम वायट। कित्याक म्हळ्यार हे जो नुस्तें आसा जो मासोळी नुस्तें जावं मांस आहा इज पेरिशेबल कमोडिटी आनी पेरिशेबल कमोडिटी जालें म्हणटरी तें अंडर रेफ्रिजरेशन आसूंक जाय आनी रेफ्रिजरेशन ना जाल्यार इज व्हेरी बॅड फॉर हेल्थ। कॅन्सर पासून जाता सगळें बिकॉज इट इज सेल्स। You cannot do commercial business on private vehicle. देखून हे ड्रायव्ह स्टार्ट केला आणि हो ड्रायव्ह चालू आसतलो। It was a drive on these private vehicles and motorcycles which are supplying fish which they are not permitted to. They almost issued challan to 15 to 20 vehicles. Motorcycles. There are even Karnataka vehicles which have been involved in this. Okay, so we have booked for all of them for the various offences. So this drive will continue? Yes, this will continue. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। बिलीवर्सां आड शिवोलेच्या रॅलीक परवानगी दिली ना म्हणून निशेध करून गोमंत हिंदू प्रतिश्ठानान कलेक्टराक जाप विचारल्या। सोमारा तांणी कलेक्टराक निवेदन दिलें। आयतारचे रॅलीक परवानगी न्हयकारिल्ल्यान प्रतिश्ठानान उपरांत पणजे बस स्टँडार निशेध सभा घेतिल्ली। 23 तारखेक शिवोलेच्या 5 पिलर्स चर्चीचो वादग्रस्त धर्मगुरू डॉमनिकाक रॅली काडूंक दिल्यार त्या रॅलीची वाट लायतले म्हणून प्रतिश्ठानान शिटकावणी दिल्या। हांगासर आमी आयला ह्याच खातीर की आमचो हो जो प्रोटेस्ट आसा ऑफिशियली तो सरकारी दरबारी पावोवपा खातीर आमी हांगासर आयल्या। हे पत्र आमी सरकारी दरबारी दिल्लें आसा आनी खंयच्या आदाराचेर गोंयच्या आमच्या ह्या भुमीन तुमी ही कॅन्सल जी केली रॅली ते कारण कितें हें आमी जाणून घेवपा खातीर हो प्रश्न मांडलो आसा। आमी हो प्रश्न हांगासर उपस्थित केलो की एक व्यक्ती जर ह्या बिलिवर्सच्या विरोधात उबो रावता जाल्यार ताचो आवाज चिरडलो वता। कोण एक युवक थंय उबो रावलो ताचो आवाज चिरडलो वता आनी जेन्ना एक संघटन आनी हिंदू समाज ह्या बिलिवर्साच्या विरोधात उबो रावता ताचोय आवाज अशा तरेन दाबलो वता। आमची गळचेपी जाल्ली आसा। आमचो आवाज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ह्या शासनान दाबण्याचो प्रयत्न केल्लो आसा। डॉमिनिकची येत्या 23 तारीखला रॅली आहे। मी शासनाला आणि सरकारला जाहीर आव्हान देऊ इच्छितोय, जर का या रॅलीला तुम्ही परमिशन दिलं, मान्यता दिली तर ती रॅली उद्ध्वस्त केली जाईल। ऐका, डॉमिनिकासाठी संपूर्ण गोव्याला तुम्ही वेटीस धरू नका, समस्त हिंदूंना वेटीस धरू नका। याचे परिणाम भोगावे लागतील। ज्या आमदाराने ज्या मंत्र्यानं व्यासपीठाला आणून त्याला संत केला ही त्यांची परंपरा आहे। त्या आमदाराची किंवा त्या मंत्र्याची ती परंपरा आहे। त्या परंपरेनुसार त्यांनी केला। पुढच्या वेळी निवडणुकीला सामोरे जा, पुढच्या वेळी निवडणुकीला सामोरे जा। तुम्हाला काय दिसेल ते आज सांगतोय। आज हिंदूंना कमजोर समजू नका। बिलिवर्सां आड हिंदूंचा आवाज चालूच उरतलो म्हूण प्रतिष्ठान सांगता। हांव सगळ्यांक एक निवेदन करता आणि आवाहन करता, जे आज हांगा हिंदू धर्माभिमानी जे सगळे लोक जमिल्ले आसा तांच्यांनी सतत आणि किंबहुना आमचो हिंदू बहुल गोमंतक प्रदेश जो आसा त्या गोमंतकातली सगळी हिंदू जनता रस्त्याचेर सुद्धा येवची पडली जाल्यार तांच्यांनी आमकां सहकार्य करचें। गोमंतक हिंदू प्रतिष्ठान ही संस्था जी आसा ती निमित्त मात्र या लढ्याचे नेतृत्व करता, पण हो लढो जो आसा तो आमचे सगळे हिंदू बंधू बांधव आणि भगिनींचो आसा। डॉमिनिकाचे धर्मांतरणाचे काम म्हणल्यार खंय देशद्रोह। हम हिंदू तो हैं ही हैं। हम मुस्लिम को स्वीकार करते हैं, ईसाई को स्वीकार करते हैं, स्वीकार है, लेकिन तुम अगर धर्मांतरण करोगे
तो ये तो राष्ट्रद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है। ये सब नहीं चलेगा डोमिनिक, ये सब नहीं चलेगा। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आणि ओमकार फळारी। कुडचड्यार खुनाचे केशींत मुखेल आरोपी आदित्य गुजराक पोलिसांनी उत्तर प्रदेशात वचून उखल्लो। म्हयने फाटीं एके बायलेन घोवाचो खून करून बॉडीचे कुडके करून दूधसागरावेले जंगलांत उडयल्यात म्हूण कुडचड्यावेले एके एक्टिविस्टान कंप्लेन केल्ली। अनमोडा लागसार दूधसागर जंगलांत बॉडी मेळ्ळी। बसवराजाचे खुनाचे केशींत ताची बायल कल्पना आनी बरोबरच्या तिगांक पोलिसांनी धरिल्ले। आदित्य फरारी आशिल्लो। आदित्य गुजर हो हांगसान एक्सपर्टींग आसलो, ताका आमची टीम उत्तर प्रदेशा वचून ताका हाडला। तो आफ्टर मर्डर जाल्या नंतर 2 दिसांनी हांगसान म्हायती प्रमाणे इंट्रोड्युशन केले नंतर तो पळून गेल्लो आनी तो उत्तर प्रदेश वैशाली नगर इंद्रपुरम पुलीस स्टेशन, इंदिरापुरम पुलीस स्टेशन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश रावतालो। थिंगा तो प्रायवेट एसीचे कितें काम करतालो आनी हाडून आमी ताका इंट्रोग्युशन केलें तेन्ना तेणी कन्फेस केलें आपुणूय मर्डर केसीक इनवॉल्व आसा आनी त्या खातीर आमी ताका अरेस्ट करून आतां मुखाल्ली इन्वेस्टिगेट कॅरी आउट केला। गिव ए कमर्शियल ब्रेक।